पेडणे तालुक्यात रोकडेच रवींद्र भवन जातले। जी तारोलकरान एक जमीन पळयल्या आणि खात्याक ती सुपूर्द केल्या। त्या जमिनीची पळवणी करतले। 6 महिन्या भितर ह्या कामाक बुन्यादी फातर घालतले म्हण माहिती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। रवींद्र भवन जावचे असे सगळ्यांची आतापर्यंत जे आमदार निवडून आले, मंत्री आले सांगतात। तुमच्याकडसून खूप अपेक्षा सर, केन्ना असे जातले? म्हजी इच्छा आसा, म्हजी खूप अपेक्षा आसा आणि म्हाका दिसता आज जितबाब आरोलकरान एक लँड आयडेंटिफाय करून ताचे सोपस्कर पेपर जे आसात ते आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक संपूर्ण केल्ले आसात। इन्स्पेक्शन वी हॅव फिक्स द डेट आणि ऑलमोस्ट इन्स्पेक्शन करचे पयलीं हांवें सुद्दां सगळेच काही गोष्टी जमनीर पळयल्या। ऑलमोस्ट 40 to 50,000 स्क्वेअर फीट ऑफ लँड हॅज बीन गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान इमिडिएटली आमचो प्लॅन जातलो आणि हांवें जशें म्हणिल्लें आसा विदीन 6 months ऑफ टायम फॉर टेंडर फ्लोट करपा खातीर, ताका प्रोसिजर करपा खातीर, टू ब्रिंग द वेंडर्स ऑन द हें करपा खातीर ताका टायम लागतलो आणि 6 महिने भितर हें फावंडेशन जातलें अशें म्हाका पूर्ण इच्छा आसा। हें जो आशिल्लो काळाव जो सोंसिल्लो आशिल्लो पळय न्ही, म्हाका दिसता ताका फुल स्टॉप घालपाचो वेळ आयज आयलो आसा। थँक्यू सर। थँक्यू। कला मंत्री की रवींद्र भवन उबारता म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आहा, तुमकां कशें दिसता केन्ना जातलें? ऑलरेडी आमचे 2 मिटिंगे जाल्ल्या आणि ऑलरेडी प्लॅन सबमीट केल्लो आणि आतां सर्वे करपाचो ऑलरेडी टीम येवपाची आहा नेक्स्ट वीक। ताका लागून ऑलरेडी आमी अर्दें काम आमचे प्रोसेस जाल्ले आहा। बेगिनात बेगीन तेंचे म्हटल्यार 6 म्हयन्याच्या काळात आमी हे सगळो प्रोसेस सगळो फावंडेशन स्टोन घालूंक सोदतात। सो हो मेजर व्हडलो मेगा रवींद्र भवन जातलो, गुरुकुल आसतले भितर आणि कितें वेरियस तेचे आयडियाज आहा आमच्या आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराचे, थंय ते इम्प्लिमेंट करून बरो एक प्रोजेक्ट हाडटालो।